चवथीचे निमाणे दीस आनी पी.ओ.पी. मुर्ती हाजो प्रश्न सध्या चर्चेक आयिल्लो आसा. मांडवी किंवा आमच्या मिरामारच्या दर्यादेगेर आमी पळयतात की थंय अशे तरेची पी.ओ.पी. मुर्ती परत व्हांवन येवन दर्यादेगेर पडिल्ल्यो आसात आनी तें एक बिभत्स चित्र दिसता. भक्तीन जो पळय कोण गणपती पुजता ताणें पी.ओ.पी. मुर्ती वापरपाक जायना. हें एक भितरल्यान येवपाक जाय. पर्यावरण जर तो गणपती हो देव जाल्यार पर्यावरणाची पुजा तुमी करपाक जाय. म्हणून हें भितरल्यान येवपाक तुमकां खबर आसता कोण बाबा मुर्तीकार पी.ओ.पी. मुर्ती विकता, तो खंयच्यान हाडटा, तो ट्रान्सपोर्ट कसो करता, हे सगळे ह्या गुन्यांवकारान भितर सामील आसात आनी मुर्ती पुजपी आसा. गोंयान भितर चड मुर्ती येनात. सगळेच म्हणून म्हाका माहिती मेळटा त्या प्रमाण 405 सरकारा कडेन नोंद जाल्ले आहात. चडांत चड 450 अशे तरेचे मुर्ती विकपी लोक गोंयान आसात. हे मुर्ती विकपी कोण, तांची यादी तुमचे कडेन आहा. ह्या मुर्ती कोण विकती घेतात तें तुमकां खबर आहा. आनी मुर्ती जेन्ना भायल्यान येतात त्यो जर भायल्यान येता जाल्यार 2-3च जे पळय कितें आमच्यो सीमा आहात थंयच्यान तुमकां तें कळूंक शकता. सो तुमी तांकां भितर येवपाकूच दिवपाक जायना. आमच्यो ज्यो पळय सामाजीक धार्मीक संस्था आसात तांची जबाबदारी न्ही, तांची लागणूक न्ही. ताणें ते जर गणपती कसो पुजचो, कसो पावोवचो हाजेर येदी व्हडली व्याख्यान दितात आनी येदी व्हडली सेरमांव जर सांगता आसत ताणें हेंय सांगपाची गरज आसा की बाबा तुमी अशे तरेच्यो मुर्ती हाडपाक जायना. हे मुर्ती हाडप हे फक्त धार्मीक आनी जे पळय कितें सांस्कृतीक तत्वां आसात ताचे विरोधी. अशे तरेचो एक प्रचार आनी प्रसार वर्सभर सातत्यान जावपाची गरज आसा. प्लास्टीक वापरनाकात. उत्सवाच्या काळान फक्त अशे तरेच्यो गजाली वापरात, अशे तरेच्यो वस्तू वापरात ज्यो नाशवंत ना जातल्यो, निसर्गान विरघळून वतल्यो. अशे तरेच्यो आलायत्यो ज्यो विरघळून वचनात अशे तरेच्यो वस्तू हाडप, अशे तरेच्यो मुर्ती हाडप हें पर्यावरणाचो नाश करपी आनी म्हाका दिसता तें चवथीच्या तत्वाच्या विरुध्द आसा.